तुका म्हज्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका म्हज्या जेजू महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचो देव त्रिएक देव तेग जण सांगता आनी एक देव आमच्या भावार्थाचें मुळावें सत आनी आमचें सगळें जिवीत ह्या त्रिदादीचेर आमचें भावार्थी जिवीत ह्या त्रिदादीचेर बांदून हाडलां. आमचो देव त्रिएक देव सांगता जियेता सांगता वावुरतात तेग जण आनी ह्या तेगा जणांक विंगड करूंक असाध्य तिगी जण सांगता वावुरतात आनी तसो त्रिएक देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच हाजर आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या त्रिएक देवाचें हाजरपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी बोगया मोगाचे न्हू. देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तिगी जण सांगता एक देव सांगता आसात सांगता वावुरतात सांगता तांचें आजारपण आनी तसो त्रिएक देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ताचें हाजरपण आमकां लाभून आसा आमचे खातीर आसा. आमचो भावार्थ ह्या त्रिएक देवाचेर तर त्या देवाचें आजारपण आमी वळखून घेतना आमचे तकले आमी बागावया. आमकांत त्या देवा मुखार त्रिएक देवा मुखार समर्पण करया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी आमच्या काल जमानांत हांव ह्या त्रिएक देवाचेर आमची पातयेनी भावार्थ आमी घट करया रोंबोवया आमचो भावार्थ ताचेर आनी ह्या त्रिएक देवाक मान आराधन नामांकन आमी सांगता आमी गावया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. ये देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपदून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता ये जेसू ख्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपदून तुका
नामान करता आराधनाने वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तू सर्गीच्या सर्पजंतुका नामान करता आराधनाने वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता 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 आराधनाने वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता. तुमची जबाब आराधन तुका त्रिएक देवांग. सगळी सृष्टी सोबीत सुंदर रसून पवित्र केल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. आमच्याच सरक्यासो मनशाक करूया म्हण आपल्या सरक्यासो आणि स्वरूपाय सकन मनशाक रचल्या देवा, आराधन देवा. या सोबीत सुंदर संवसारांत जियोचे बाग मनशाक दिवन ही सगळी सृष्टी मनशाच्या बरेपणा खातीर दिल्ल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. संवसाराच्या सुरवेर मनीस पातकाच्या झाडांत सांपडलेल्या वेळा ताका बचावाचे योजन रूपीत करून ताका बचाव केल्ल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. तुम्ही तेग जण तरी आणि तेगांक ती दोडे मिसांव आसा तरी सांगता एकवटान वावुरच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. तुम्ही जसे एका कुटुंबा भाशेन जियेतात तसे आमकांय कुटुंबांत जियोवचे देणे दिवच्या खातीर कुटाम रचलेल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. दादल्या स्त्रियेक सांगतान तांचो बांद पवित्र करून तांकां रचनेचे मिसांव दिल्ल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जणाक या संवसारी दान वो त्रिंदादीचो मिस्तेर आमकां उगडापें केल्ल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जणाक पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचेर आणि मुरयेचेर वतून तांकां धैर्यादी करून पवित्र सभा घटलेल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवी सांगता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणल्या जेजूच्या उतरा प्रकार आमचे संगी आजार आसच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. तुझेर त्रिएक देवाचेर जिव्या देवाचेर पातयेनी दवरून जियोचे भाग दिल्ल्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भवन आणि बहिणीनो परत 10th गीत आम्ही गावन
त्या त्रिंदादीक परत आमी उलो मारया, त्या त्रिंदादीक आमकां आमी समर्पण करया आनी ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हाजर आसच्या ह्या त्रिंदादीक आमी मान गौरव आमी भेटोवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरण करता. आमच्या भावार्थाची बुन्याद त्रिंदादी वेने आमकां भावार्थ ना, क्रिस्ती जिवीत ना मोगाचें न्हू. आनी ही त्रिंदाद सांगता, तेगी जण सांगत आसात, सांगता वावरतात. तर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या त्रिंदादीचें हाजरपण आमी परत वळखून घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी आमच्या जिवितांत ह्या त्रिंदादीन करच्या त्या सगळ्या बरेपणाक ताका आराधन दिवन, महिमा दिवन, नामांकन आमी परत सरपडून त्या त्रिंदादी मुखार, ह्या त्रिएक देवा मुखार सरपडून ह्या त्रिएक नामांकन आमी गावया. ये देवा बापा, ये देवा पुता, ये देवा पवित्र आत्म्या, आमी सरपडून तुका नामान करता, आराधन करता, तुजी स्तुती करता म्हणून ह्या त्रिएक देवा मुखार सरपडया आनी ह्या देवाचें आराधन करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आणि वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. Yesu Krista tu segincha serpodon tuka naman kerta. Yesu Krista tu segincha serpodon tuka naman kerta. आराधन आणि वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आणि वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्रत्या तो सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. ये पवित्रत्या तो सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधन आणि वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आणि वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. त्रिएक देवा, या पवित्र तुझे हजरपण या घडी आम्ही बघता, तुझे हजरपण आम्ही ओळखून घेता. तू आमच्या भावार्थाची बुनियाद, तरीकून तुका आम्ही आराधन करता, तुका आम्ही नामान करता, तुका आम्ही महिमा दिता, तुका आम्ही वगलाप दिता. त्रिएक देवा, तू आमचे सांगत आसाय,
आमच्या संघात तो रावरताय आमच्या संघात तो वावरताय आमका एक सुरेंद्र सांडूंक नाही हरी एका दिसा हरी एका घडये आमचे जीवित तुमचो त्रिएक देवा तू सोलून वरून आसाय तरी आज आमी तुका नमस्कार करता आमी सरपडता तुझ्या मुखार तुका आमी आराधना करता त्रिएक देवा या घडी आमकां तुका समर्पण करता आमचो बावर तुझे रोबोंक घट करून आमकां करपा दी त्या बावरतान थीर रावोंक त्या बावरताक साक्ष रावोंक आमकां करपा दी आमचे दिसपते क्रिस्ती त्या बावरताचेर बांदून हाडून मुखार वचूंक आमकां आदार दी सांगात दी आमकां हर एकल्याचे तुझे आशीर्वाद आवतो आमकां ही सांगाता रावोंक सांगाता वावरूंक आमकां तुझ्या कृपेन भर तुझ्या सारखे एकवटांचे प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी सांगाता वावरूंक सांगाता जियोंक आनी आमी त्रिएक देवाची प्रतिरूपां आमचे कुटुंब म्हणलें तें दाखोवंक आमकां करपा दी आमचेर हर एकल्या तुझे आशीर्वाद आवत तुझ्या शक्तीन कृपेन आमकां त्रिएका देवा बर तुका जावं मान आनी वगळाप तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो रायांचो पहिलो पुस्तक अध्याय 18 वाक्य 20 तावन 30 आणि 9 एक विशेष अध्याय एक सोबीत अध्याय एक वर्तो आमकां अर्थ दिवचा तसलो एक अध्याय म्हणयेत हांगासर हाब रायान सर्व इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आणि प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगरार एकठांय गेले त्या दोंगरार तांकां सगळ्यांक बाल प्रवाद्यांक बाल देवाच्या त्या प्रवाद्यांक एका निजा देवाचो प्रवादी एलिया प्रवादी आणि सर्व इस्रायली घरांक त्या पर्वताचेर एकठांय गेले आणि तो वळू एलिया प्रवादी सगळ्या थंयसर जमलेल्या त्या पर्जे मुखार येवन ताणें इतलें म्हळें आनीक कितलो काळ तुमी दोन दोनींनी पांय दवरून रावतेल्यात आणि कितलो काळ तुमी दोन दोनींनी पांय दवरून रावतात सर्वेस्पर देव तर ताचो पाटलाव करा बाल तर ताचो पाटलाव करा सर्वेस्पर देव तर त्या देवाचो पाटलाव करा जर तो तुमचो देव बाल तो नीज देव जाल्यार ताचो पाटलाव करा म्हणून ताणें सांगलें आणि ताच्या उपरांत ताणें एक 55 ह्या बाल प्रवाद्यांक आपयलें बाल प्रवाद्यांक ताणें एक 55 आपोवन दिलें आणि त्या 55 प्रकार त्या होरब दोंगरार तांणी बाल प्रवाद्यांनी तांची एक वेदी उबारूंक त्या वेदीचेर एक पाडो मारून कुडकेकन दवरूंक आणि तांच्या देवाक उलो मारूंक आणि एलिया प्रवादी तो म्हणालो हांव ही एक वेदी बांदता ह्या वेदीचेर पाडो मान कुडकेकन हांव दोन म्हज्या देवाक हांव उलो मारता आणि पयले अवकाश ह्या बाल प्रवाद्यांक ताणें दिलें आणि ह्या बाल प्रवादीच्यांनी बाल देवाच्या प्रवाद्यांनी वेदी बांदली पाडो मारलो कुडके केले वेदीचेर दवरले आणि ताच्या उपरांत तांच्या देवाक उलो मारूं आणि तो वळू ह्या बाल प्रवाद्यांनी बोब मान म्हळें बाल आमकां जाप दी पूण कांयच आवाज तांकां आयकलो ना कोणाचे जाप दिली ना ते नाचले सरपडले बोबो घाली लागले सकाळी जावन दोनपार जालो त्या देवान जबाब दिवना त्या देवान कितेंय करूं ना मोगाल भवन आनी भयण तो वळू एलिया प्रवादी मुखार येता तांच्यो चेष्टायो करन तांकां चेष्टायो करून तो म्हणटा व्हडल्यान उलो मारा तो एक देव तो चिंतपानी बुडला जायत वा ताका कसलंय काम पडलां जायत वा पयनार आसा जायत वा तो भविश्या न्हिदला जायत आनी ताका तुमी उठोवंक जाय आणि तो वळू तांणी आनीकी बाल प्रवाद्यांनी आनीकी व्हडल्यान उलो मारलो बोबो घाल्यो भालयो काणून तांकांत तांणी घाय केले रगत वाळ्ळें पूण कितेंच आवाज ना कितेंच त्या देवाची खबर ना आणि तो वळू एलिया प्रवादी ताची वेदी बांदता त्या वेदीचेर पाड्या मान कुडके घालून दवरता आणि भोंवतणी खणी घंटा आणि तो म्हणटा थंय आसल्या साकरांक 4 कळश्यांनी उदक काडा आणि या बलयेचेर या लांगडाचेर वता आणि तांणी हाडलें वतलें दुसरे बोटी तो म्हणटा परतून 4 कळशे हाडा परतून वता
ताणी हाडलें वतलें आनी तिसरे बोटी तो म्हणटा परतून 4 कळशे उदक काडा वता आनी वतलें त्या वेदीच्या बोवारी उदक भरलें लांकूड आनी ती बाली कितें बेटोंक आसली सगळी भिजली आनी थवळ एलिया प्रवादी मुखार सरता आनी ताणें म्हणली उतरां सर्वेस्परा आब्रामाच्या इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा तूं इस्रायलांत देव म्हूण हांव तुजो सेवक म्हूण आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हूण आज तांकां कळी जावं म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हूण आनी लोकांक तुजेशी फाटीं हाडटलो थंस म्हणून ते वळखून घेवं आनी एलिया प्रवादी मागता देवा लागीं आनी त्याच घडये थंयसर आसले बाले उज्यांत बसपण सोडली आसले उदक सगळें सुकलें आनी सगळी ती बाली पेटोवंक लागली आनी तो वळू थंयसर जमलोलो लोक बोब घाल म्हणटा खरोच सर्वेस्पर खरोच देव सर्वेस्पर खरोच देव सर्वेस्पर खरोच देव सर्वेस्पर खरोच देव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो त्रिएक देव खरोच देव मोगाच्यानो ह्या त्रिएक देवाचेर आमची पातयेनी आमचो भावार्थ ते देखून एक घडी सगळां आमी दोळे दांबया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया मोगाच्यानो एलिया प्रवाद्यान म्हणली ती उतरां आज हांव तुमचे मुखार परत हाडटां आनीक कितलो काळ तुमी दोनीनी पांय दवरून रावतल्यात आनीक कितलो काळ तुमी दोनीनी पांय दवरून रावतल्यात मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडये म्हाकात आनी तुमकां समी विचारया मोगाचेनो एका निजा देवाचेर ह्या त्रिएक देवाचेर तुका अखंड पातयेनी भावार्थ आसा गी ह्या त्रिएक देवाचेर हो खरो देव हो जीवो देव ह्या देवाचेर तुका अखंड पातयेनी आसा गी वा तुज्या जिवितांत आजुनी दोनीचेर पांय दवरून आसाय गी मोगाचेनो हांगसर येवन ओ म्हजो देव ह्या देवाक आराधन नामान भेटोवन फाटीं वचून आनी खंय माट मंत्रां बोटां सरशीन आनी खंय दिवळाक आनी खंय पडले आनी खंय वचून आनी एका देवाचें आराधन करना सायगी वा तुज्या दिसपद्या जिवितान मनशांक देव करून त्या मनशांक आराधन करना सायगी वा वस्तूंक देव करून त्या वस्तूंक देवाचो मान दिवन त्या वस्तूंक आराधन करना सायगी इसार मोगाच्या भावा भयणी इसारी आमी सगळां आज ओ देव त्रिएक देव ओ खरो देव ओ नीज देव म्हणली पातयेनी विश्वास तुका आसा गी मोगाच्या भावा आनी भयणी हे त्रिएक देवाचे त्रिदादीचे फेस्त आमी आचरण करतना आमच्या भावार्थाचे मुळावें फेस्त हे आचरण करतना आज आमी आमकांत विचारया मोगाच्या भावा आनी भयणी कितलीं जाणां आमी दोनीचेर आजुनी पांय दवरून आसा दोनीचेर आमी कितलीं जाणां पांय दवरून आसा जावं बरो पयशांक वस्तू मनशांक वा आनी खंयच्या देवांक आमी आराधन करून त्या तांचेर पातयेन दवरून पुजा करून हांवें मस्त बडी पळयलां ही गज्जी घेता हांव तेणे बोटा फाटल्यान मंत्रवादी फाटल्यान आनी कोणा फाटल्यान ती पातयेनी आसा आमच्या क्रिस्तांवांक मस्त जाणां एका निजा देवाक अकमान करून दोनीचेर पांय दवरून आमी आसा दोनीचेर पांय दवरल्यार आमी बुडटा पडटा हें खंडीत तेलगू मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडये आमी दोळे दांपल्या वाचता ह्या त्रिएक देवाचेर निजा देवाचेर आमचे पातयेनी आमी रोंबोवया मोगाचेनो घट करया मोगाचेनो तुज्या जिवितांत सुख वा दूख कश्ट वा पिडा शिडा हर एका घडये विश्वास यात देवाचेर मोगाचेनो आजच्या तितलो व्हरतो देव दुसरो आमकां ना मोगाच्या भावा भयणी वो आमचो देव वो खरो देव वो नीज देव वो त्रिएक देव मोगाच्या भावा भयणी तेलगून आज ताचे कडेन मागया आमचो भावार्थ घट कर आमचो भावार्थ थीर कर आमचो भावार्थ दंडळूंक सोडनाका प्रत्येक जावन त्या कश्टांच्या वेळा पिडे शिडे वेळा दुखाच्या वेळा म्हजो भावार्थ दंडोवंक म्हाका सोडी नाका म्हाका कृपा दी आदार दी म्हणून त्या त्रिएक देवा कडेन आमी मागया मोगाचेनो मागा
तुमकांत समर्पण कन ह्या घडये मागा मोगाच्या भावा आनी भयणी मागा दोन दोनीचेर आमी पांय दोन सोमकोचे नाका एकच देवाचेर एकच निजा देवाचेर एकच त्रिएक त्या देवाचेर म्हजी आनी तुजी पातयेनी मोगाच्या भावा आनी भयणी तो भावार्थ घट करया रोंबोवया. तर त्या त्रिएक देवाचेर त्या सर्वेस्वर खरोच देव त्या खऱ्या देवाचेर आमी पातये जावं जाल्यार आमी उबे रावया आनी गावया गीत निन्नंते यारिल्ला तुजे तसलो देव दुसरो ना. हें गीत आमी गावया पान नंबर 26 ಕಂದ ನಂಬರ್ 28 ಮೊಗಚನೋ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ या सोमयाचेर अखंड पातयेनी भावार्थ विश्वास दवरून हें गीत आमी सांगता गावया. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमी पातयेनी दवरचो विश्वास दवरचो मोगाचेनो हो एकलो मात्र आमच्या जिवितांत खरो देव आमी विश्वास दवरलो आमची पातयेनी उरोवचो. अ फेथफुल गॉड आमी म्हणटा विश्वासी देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाक आमी नामान करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ भयविಲ್ಲ. आमकां हर एक घडी आमच्या जिविताक कृपा वाळोवचो आनी त्या देखून देव मनीस जाल्लो इम्मानुएल आमचो देव आमच्या संगता तो त्रिएक देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाक आमी आराधन करया. आमकां हर एक घडी हर एका दिसा कृपेन दवरता त्या देखून आमी नामान करया. ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ Alleluia 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समिस्त आम्ही बसया मगाच्यानो एक घडी आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी ताचो ताळ आमी आयकुया मगाच्यानो आमचो नीज देव खरो देव जिवो देव आमचे मुखार आसा तो आसा कांय बेबिरान ना आमचे जिवीत चलोवन व्हरता आनी ह्या सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार तोच ताचे बघा दुसरो देव ना हे सत तो खरो देव त्रिएक देव सगळो संवसार एक न्ही आनी एका दिसा तसो मनशाकुळाचो सोडवणदार तो खरो देव म्हूण वळखोसो तो दीस खंडीत उदेतलो येतलो तो देव जिवो देव आमचे मुखार आसा एक घडी ताच्या कडेन आमी उलोवया आमच्या काळजांत त्या काळजा कडेन एक घडी आमी उलोवया मोगाचें न्हू आमची बोगणां ताका आमी सांगया आमचे सुख दूख ताचे कडेन वांटून घेवया आमच्या काळजा मनाचो मान आमी ताका भेटोवया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो हो त्रिएक देव आमचो अरियेकल्याचो मोग करता मोगाच्यान आमचो मोग करता सगळो बायबल उस्तिलो जाल्यार जायती आनी जायती घडी वा सक्कड पान आनी बायबलाच्या तसो मोग म्हजे थंय तुजे थंय कितलो वालता हें आमकां समजता मोगाचें न्हू थोड्यो संगती हांव तुमचे मोगार हाडले जाल्यार उत्पत्ती अध्याय 1 वाक्य 26 आमच्याच सरक्याचो आनी रुपाचो मनशाक आमी करुया हांगासर आमकां समजता आमचो देव स्वार्थी न्ही आमचो देव सेल्फीश न्ही आमचो देव कितें म्हणटा आमच्यात सरक्याचो आमच्यात रुपाचो मनशाक आमी करुया तो मान गौरव दिवन आमकां अरियेकल्या गितांनी रचला मोगाचें त्या देखून आमी म्हणटा आमी अरियेकली देवाच्या सरक्याची आनी स्वरुपाची आमी मान गौरवाक फावो जाल्लीं ह्या संवसारांत देवाची प्रतिरुपां देवाच्या सरक्याची पळय सुरवेरत देवाचें चिंताप देवाचें मांडावळ ताच्या सरक्याचें ताच्या रुपाचें गन आमकां रचला मोगाचें न्हू आनी त्या मरिपात ताचो मोग म्हजे थंय तुजे थंय कितलो आनी कोणी ह्या संवसारांत जल्मलो ताच्याच सरक्याचो ताच्या स्वरुपाचो वा ताच्यात बरी कोणी करूंक तयार आसा की आमी आयकता एकलो आनी एकल्याक ताचे बिजनेस सिक्रेट्स आमी सांगनात कित्याक हे म्हजे
आणि एकल्या कळणोचो पूण आमचो देव ताच्यात सरक्याचे ताच्यात स्वरुपाचो आमकां रचला आणि त्या मारिपा तो मान गौरवाक ताणें आमकां उबारला. एक दुसरें उत्पत्ती अध्याय 4 वाक्य 9. आता कायनान आबेलाक जिवेश मारलेल्या वेळार देवाची ती उतरां, तुजो भाव आबेल खंय आसा. ale देव आमकां इतलो मोग करता. देवाक आमकां हर एकल्याची वळख आसा, हर एकल्याक आमकां नांवान तो उलो मारता आनी आमी हर एकली भायर पडल्या वेळार सुकल्या वेळार तो आमकां विसारता. मोगाच्यान आमचो मोग नांव कान ते हर एकल्याचो उडास ताका आसा. त्या मारिपात हर कोणूय भायर पडोन जो सुकोन जो हें देवाचें आशा, देवाचो मोग, देवाची मांडवळ मोगाच्यान. आणि उत्पत्ती 8 अध्याय वाक्य 21 म्हणटा, मनशाक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. आतां मनीस सुरवेर तावन रचल्या त्या घडये तावन मनीस अस्कत पातकी म्हणलें आमचो देव वळखून घेता मोगाच्यान. आणि त्या देखून जेजून म्हणलें हांव आयला पातक्यां खातीर, भाग्यवंता खातीर न्ही, आमच्या रचनेतावन आमी मनशां पातकी सैमांत जल्माल्या आमचें काळीज आमचें मन खोटेपणां तें ओडटा. हें देवाक आमची परिस्थिती समजाता, हें वळखून घेता. आनी त्या देखून देव म्हणटा त्या खातीर पृथ्वीचेर हांव आनी मुखार नाश करचो ना. देवाचो मोग अंतूय आटापण आसा मोगाचें. कितलो आमचो मोग करता, आमकां हर एकल्याक तो समजाता, आमचें उणेपण ताका समजाता आनी आमकां कृपा आदार हर एका घडये मोगाल दिता. तो निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 7 मोइजेचें आपोवण. आनी थवळ देवाची उतरां मोइजेक कितें म्हणटा, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदीरपण पळयलां, तांकां दग दितेल्या अधिकारांतावन सुडका मेळचे खातीर ताणें मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. ताच्या लोकांचें बोब दूख आमच्या देवाक कळीत आसा मोगाच्यान. त्या देखून आमचो देव हांवें सांगलें आमच्या सांगात आसा. इम्मानुएल आमचो हर एकल्याची बोब ताच्या मुखार पावता. आमचें मागता आसतना तो आयकता आमचें दूख, कित्याक ताका आमचो हर एकल्याचो मोग आसा, हर एकल्याचो मोग करता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आनी त्या देखून सगळ्या सोडवणेच्या चरित्रेचेर आमी नदर घाल्यार ह्या लोकांची बोब, ह्या लोकांचे कश्ट ताका समजाले आनी ह्या लोकांक सांगात दिवच्या खातीर जावंक बरो नितीकर्त, जावंक बरो राय, जावंक बरो प्रवाद्यांक त्या त्या वेळा प्रमाणे धाडलें. आनी तांच्या मारिफा तो मोग, तांचे मारिफा सांगात, तांचे मारिफा मुखेलपण ह्या लोकांक दिवन देव ह्या परजेक वर्सान आनी वर्सान सोलोवन आयलो आनी आपूण तांचे सांगात आसा. आपूण इम्मानुएल म्हणलें तांकां मेटा मेटांक उगडापें करता मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी आमचो देव स्वार्थी न्हय म्हणल्याक जुवांव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपोवन दिलो. देवान ह्या त्रिदादीच्या दुसऱ्या जाणाक ताच्या पुताक संवसाराक धाडलो आमची सोडवण करूंक, आमकां बाचावी करूंक, आमकां जिवीत दिवंक, आमकां सर्गीच्या त्या बंदराक पावोवच्या खातीर ताच्या पुताक एकलोच पूत, ह्या एकल्या पुताक त्याग करून साक्रिफीस करून ताचो मोग आमचे थंय ह्या त्रिएक देवाचो कितलो गी म्हणलें ताणें उगडापें केलें. आनी ह्या मनीस जाल्ल्या देवान जेजून ह्या त्रिएक देवाची वळख आमकां दिवन तो मोग देवाचो आमकां हर एकल्यागी उगडापें केला. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी कितलीं भागी. आमचो देव आमच्या सांगाता, आमचो देव आमचो मोग करता, आमचो देव आमकां सोलोवन व्हरता. अनाथ आनी त्या देखून त्या जेजून म्हणलें हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. आनी त्या ह्या दुसऱ्या जाणान त्रिदादीच्या तिसऱ्या जाणाक पवित्र आत्म्याक आमकां देणें जावन दिलें. आनी अशें त्रिएक देव आमच्या ह्या पयना वेळार, आमच्या दिसपट्या जिविताच्या पयना वेळार आमच्या सांगाता समकाता म्हणलें आमकां समजाता मोगाचें न्हू. आनी आमचो देव आमकां बरें करूंक आशेता हर एका घडये मेटा मेटा. त्या देखून त्या कातीच्या पिडेन कश्टो तो मनीस जेजू लागीं येवन म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. तक्षण जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा
आनी आमचो देव तसो हर एका घडये मेटा म्हाका कशी आसा म्हाका कशी आसा म्हाका कशी आसा म्हणतो आनी त्याच देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाचे न्हू. त्या लागून एक घडी आमचे दोळे धांपिया. कितलो आमचो मोग करचो वो देव आमचे मुखार आसा मोगाच्या बाबा भयणी. इतलो आनी तितलो न्ही तसो मोग. आमी अस्कत आमी पातकी वय पूण तो वळखता तो समजता मोगाचे न्हू. आमी ताका पवित्र मोलादीक कित्याक ताच्या सारक्याची स्वरुपाची रचलेली आमी मोगाचे न्हू. आनी आमच्या जिवितांत ताणें आमकां अवकाश दिल्ल्या वरवीं वन मोर चान्स हे अवकाश दिल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा मोगाचे न्हू. तो मोग त्या मरीपा ताणें उगडाप केल्ल्यान आज आमी हांगासर आसा मोगाच्या भावा भयणी. एक घडी तसो मोग आमी अनुभव करया. एक घडी तसो मोग आमी साकुया मोगाचे न्हू. आनी आमच्या काळजांत तावन ह्या त्रियेक देवाक आमी थँक्यू म्हणया. तसो उपकार आमी आठोवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. तसो मोग मेटा म्हणल्या बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वाळोवन आसा मोगाचे न्हू. कीर्तन 136 वाक्य 1 तावन अशें म्हणटा, हाल्लेलुया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. देवांच्या देवाक अर्गां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. दनयांच्या दनयांक अर्गां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता. हो मोग ससनाक बालता मोगाचे न्हू. आनी त्या लागून आमच्या जिवितांत हर एका घडी आमचो मोग करचो देव. त्या लागून ह्या देवाक महिमेच्या देवाक आमी आराधन करून स्तुती करून आमी एक गीत आमी गावया. पान नंबर 55 कंद नंबर 85 महिमेच्या देवाक. देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया. भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. महिमेच्या देवा महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया. सोपी संसार देवान रचलो मनशाक परतो केलो. करपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो. महिमेच्या देवा महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया. दैवीक सक्तेन मनशाक परलो दिबून सनवाय ताका. पोवे सर्गा रासाक ताच्या केलो ताका वारिस्ता. महिमेच्या देवा
काकुलतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुलतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया मनशांसमोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो जिसून हो संसार महिमेच्या देवा काकुलतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया बचन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका असिया आनंदान ताका असिया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಸುಮಿಸ್ತಮಿ ಉಬೆರವಿಯ ಮಗಚನೋ ಕನ್ನಡಂದು ಈ ಗೀತಾಚಿ ಉತ್ತರ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು बळिगे मगचनो जिवी दिवच्या त्या जेसू लागी जिवी दिवची उतरां ताचे तावन वालतात या जीव दिवच्या उतरांक आयकूंक हे जीव दिवची उतरां आमचे भितर घेवंक आमी फुडें सरया मगचनो ह्या जरी सशी येवया ह्या जरी तावन वालता ही जिवी दिवची उतरां ही उतार परगटच्या आमच्या भावा खातीर आनी हे उतार घेवच्या आमकांत सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करून हे देवाचे उतार घेवंक आमकां आमी आयती करया ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಾ मामात्यादली सा जुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता तिसरो अध्याय पहिले वाक्य तावन 12वें वाक्य फरिसेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू जशीन येवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव आपणा सवें देव आसले करीत तूं करताय तसलीं कामां आसर्या कोणाचेंय करूंक साध्य ना जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतस हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना निकोदेम ताका म्हणालो मनशान माथोर जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें आपल्या आवयच्या कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवेतवे जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता
उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतावन जल्माता तें रक्तमासच, आत्म्यांतावन जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताजो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्यांकी अशेंच घडटा. देवाचें उतार हें. फाटल्या दिसांत हांव न्हू पवित्र आत्म्या विशयंत आव्हान तूं नियाळ करना साव आनी उज्यान अभिशेक जायचे जाल्यार हांवें तुवें एक जिवंत बली जायचे म्हणल्या विशयंत हांवें तुवें आदल्या हप्त्यांत ध्यान केलें. आयच्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार पाद्र्यापान सांगलें, तिन्रादी देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा. ओ निकोदेम एक सामान्य व्यक्ती न्ही. ओ निकोदेम कोण जावन आसलो? फारिजेव जावन आसलो. फारिजेव म्हळ्यार ते धर्मशास्त्र जाणा आसले व्यक्ती. फारिजेव म्हळ्यार धर्मशास्त्र पाळचेत असले व्यक्ती. उपास करचें, मागणें करचें, सारके रितीन नियमां पाळचे व्यक्ती जावन आसले. आनी तो फारिजेवांच्या वर्गांतलो मात्र न्ही, तो जावन आसलो जुदेवांचो अधिकारी. म्हळ्यार पयलेंच तो एक वर्थो व्यक्ती फारिजेव, ताजे वयर तो अधिकारी जावन आसलो. आनी असलो व्यक्ती येवन जेजू लागीं म्हणटा, सुमिया तुजे थंय देव आसल्या करीत असलीं कामां कोणाच्यानच करूंक जायना. ह्या फारिजेवाक देवा बापा विशयंत वाचून तो जाणा. देवा बापा विशयंत तो तें ताजे विशयंत तें कितें बरयलां तें तो प्रॅक्टीस करूंक प्रयत्न करनासा, उपास करनासा, मागणें करनासा. आनी ह्या जेजूक येवन म्हणटा, तूं तुजे थंय देव आसल्या करीत असलीं कामां तुज्यान करूंक जायना. आतां जेजू कितें म्हणटा पळया. जेजू म्हणना तूं फारिजी व्हडलो मनीस, धर्मशास्त्र असो तुका गुत्त आसा म्हूण सांगना. जेजू सांगना तूं येदो व्हडलो अधिकारी म्हूण सांगना. या जेजू सांगना वय म्हजे सांगता देव आसा म्हूण सांगना. जेजू एक विभिन्न रितीन आन्सर करता. आनी ते म्हणटा, जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें रास पळोवंक तांचें ना. स्वामी जेजू म्हणटा, पवित्र आत्मो आयिल्ल्या करीत, तुजे थंय आत्म्याची सकत देवल्ल्या करीत, तूं परत आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत तूं सर्गराजा वचूंक साध्य ना. निकोदेम जाण आसलो बापा विशयंत. निकोदेमो मनशा रुपार आसल्या जेजूक तो जाणा आसलो. आनी हो येवन विचारता, अशें कशें पुरा जावन आसा, भारी एक विशेश हांगासर घडटा. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, तुवें रावली वेदीस सारकी ना. तुवें खंयच्या एक वेदीचेर फावंडेशन म्हणटा आमी, कितें बेज आसा, तें बेज कितें आसा तुजें सारकें ना. टोटली तुजें रॉंग, तुजी दिश्टच रॉंग. आनी म्हणटा, तुवें चिंतपा तुजें सूख, तुजें फावंडेशन मूळ हांवें कितें आसा तें सूख, तुवें चिंतल्या बरें हें धर्मशास्त्र न्ही. जेजू म्हणटा, मनशान परत जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाक पळोवंक साध्य ना. आनी वो निकोदेम इतलो धर्मशास्त्राचो परिणत, एक जुदेव म्हणलें एक विशेष वर्गाची कुळी आनी त्या कुळयेचो अधिकारी, लौकीक अधिकारी, आत्मीक धर्मशास्त्र जाणा आसलो. आनी वो व्यक्तीक हें कितें केल्यार अर्थच जायना. आनी तो म्हणटा, तें कशें तरी मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मोवंक कशें साध्य आसा, परत्यान जल्मोवंक कशें साध्य आसा. हांगासर म्हाका तुका कळटा मोगाच्यानो,
मुस्तपोटी हांव आनी तुयी म्हज्या आनी तुज्या दृश्टेंत ते सोमा म्हूण चिंता कितें आमी रिती रिवाज याद हाडटा कितें आमी बायबल वचून अर्थ करून काण घेता थंयच सोमा म्हणलें आमचें चिंताप आसा. हांगासर जिजू म्हणटा तुजें चिंताप संपूर्ण रॉंग, टोटल रॉंग. तुवें इतलीं वर्सां तूं इतल्या जाणांक शिकयलें, कालें तुवें शिकयलें, तुजें चिंतापच सुख. आनी ओ निकोदेम घडीबीड जावन म्हणटा जाल्यार परत जल्म म्हणजे जाल्यार कशें? कित्याक ह्या निकोदेमाक रक्तमासा वरवीं तो जाणा आसलो शिवाय, रक्तमासा वरवीं ताज्या चिंताप आसलें शिवाय आत्म्यांत त्या मनशाचें चिंताप नासलें. आनी त्या देखून तो सांगता मनीस माथोरो जाल्या उपरांत कशें तरी ताणें परत जल्मोंक साध्य आसा. स्वाभावीक तें सवाल म्हजें तें आनी तुजें तें जाल्यार तें सोप जाता. कित्याक हांवान तो मनशा स्वभावान हांवान तो पळोवन आसा. आनी जिजू म्हणटा त्या देखून आन्सर सांगता आपल्या थंयसर जिजू म्हणटा सतच हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रात्म्यान जल्मल्ल्या करिस्त कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. हांगासर स्वामी जेजू एक नवें उगडापण ह्या धर्मशास्त्राच्या मुखार फारिजेवा मुखार एक नवेंच एक चिंताप मुखार घालता. हें चिंताप हाका अर्थ करूंक सकना हें चिंताप अर्थ करूंक सकना. कित्याक म्हळ्यार तांच्या धर्मशास्त्राच्या प्रमाणे पवित्रत्म्यान देवचें आनी आत्म्यान उदकान जल्मोवचें आनी पवित्रत्म्यान जल्मोवचें चिंतापच त्या धर्मशास्त्रांत नासलें, त्या फारिजेवांत तें नासलें. आनी त्या देखून थंयसर जिजू म्हणटा रक्तमासांत जल्म जाता तें रक्तमासच, आत्म्यांत जल्म जाता तें आत्मीक स्वरुपाचें. हांगासर म्हाका तुका एक संगत कळटा. थवळ म्हणसर हो सगळो संवसार थंयसर म्हणजे जुदेव लोक, इस्रायल लोक देवाचे विसरून काडली परजा, बेस्ट ऑफ बेस्ट संवसारांत आसले वरती देवाचे मानून घेतली परजा, तांचें चिंताप संपूर्ण सुख आसलें. 1-2% न्ही, 100% स्वामीजी सांगता तुजें चिंताप तुमचें सगळें सूख आसा. आजकाल आमकां तशेंच भोगता मुस्त सांगतेनी कोणी कालें आत्मीक चिंतपानी कितें सांगलें जाल्यार तें सोमांगी सूखगी ह्या संवसारांत पुरो अशें पुरो जावन आसा म्हणले विशयांत हांवान तो मुस्त सांगती हांवान तो चिंता मोगाचो न्हू. थोडे फावटी एक दोगां सूख न्ही, सगळे समुदायाचो सूख आसता, सगळो संवसाराचो समाजाचो लोकूच सूख आसता, सगळ्यांचें सूख आसता. पूण आमकां तें कळना तें सूख तो सोमा म्हणून हांवान तूं ताज्या फाटल्यान वेता, हांवान तूं तुज्या फाटल्यान वेता. हांगासर स्वामी जेजू सांगता संवसाराचे समाजाचे सगळे लोक सूख जावन आसूंक बरो, एकलो दोग मात न्ही, सगळे सुखीदार जावन आसूंक बरो, सगळ्यांचे चिंतापच सुखीदार जावन आसूंक बरो. आत्म्याचें चिंताप मात्र सारकें चिंताप जावंक साध्य आसा. उडास दवरया. आत्म्याचें चिंताप मात्र सारकें जावंक साध्य आसा. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुमी परत्यान जल्मायचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताजो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वता तें तूं नेणाय. पवित्रत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्यांकी अशेंच घडटा. वारें म्हाका तुका सोबत आयकता, खंय तावन येता म्हणून दिसना, कितलें ताचें बळ आसा म्हणून म्हाका कळना. वारें येता तितलें मात्र हांव तूं जाणां. पवित्रत्म्याचे सकत म्हाका आनी तुका खंयच्या कुशीक व्हरता तें हांव तूं नेणाव मोगाचें न्हू. म्हजें आनी तुजें तें कित्या बळादीक रितीन हो पवित्रत्व वळटा म्हणल्यार हांव तूं नेणाव. त्या व्यक्ती म्हाका तुका सामान्य दिसता, म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसो व्यक्ती थोडे फावटी एक सामान्य व्यक्ती बरें दिसता, पूण त्या व्यक्ती थंय कसल्या पवित्रत्म्याचे सकत आसा म्हाका आनी तुका कळना. हांव आनी तूं कितें म्हणटा मनशा सैमान ताका आमी जज करता, तो असलोच व्यक्ती म्हूण हांव तूं चिंता मोगाचें न्हू. हांगासर हांवें आनी तुवें जाणा जाय आसची साबार संगती आसात. पयल्यान पयलें आमकां आत्म्याच्या सक्तेचो अनुभव जाल्ल्या करीत हांवें आनी तुवें चलची रीत संपूर्ण तरान सूख. उरलें पुरा पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स, मॅथ्स, सोशियोलॉजी
आली सायन्स खंयचेय तुजें शिकाप हांव आनी तूं वाचता आनी तातूंत डिग्री जावन घेता पूण आत्म्याचें शेत तशें न्ही आत्म्याचें शेत वाचल्ल्यांत अनुभव सोडिना मनीस वाचल्ल्यांत ताका कळीच जायना त्या निकोदेमान जायते बूक वाचल्ले धर्मशास्त्रांत तो परिणीत जावन आसलो एक अधिकारी जावन आसलो जाल्यार ताका अनुभव नासलो ताका सगळें गुत्त आसलें तरी ताका अनुभव नासलो त्या देखून ताका तें कळीच जावना हांगासर हांव आनी तुवें तशेंत मोबायला विशयंत ह्या सबार संगते विशयंत हांव आनी तूं चिंताव आमकां पुरो गुत्त आसा बैपाट आसा विशय आसा अनुभव जाला म्हणलें सवाल त्या आत्म्याचो अनुभव म्हाका तुका जावना जाल्यार हांव आनी तुवें व्हडलें सोन्नें मोगाचें आमी जाय तितलें उलयत आमी पुरा सदां मिसागेचे व्यक्ती या आमी बरें करना चोरूं ना लुटूं ना मर्डर करूं ना आमी पर्दवर करूं ना थंय करूं ना हें करूं ना जाय तितलें हांवें तुवें सांगीत पूण आत्म्याचो अनुभव जावना जाल्यार म्हाका आनी तुका आत्मीक शेतांत मार्क्स मेळचे सोन्नें त्या देखून उरल्या शिकपा बरी उरल्या आमच्या बुकाच्या शिकपा बरी संवसारीक ज्ञाना बरी हें आत्मीक शेत न्ही म्हणल्यार पयल्यान पयलें सत हांवें तुवें उडास दवरी सई मुस्तुबटी हांव आनी तूं आत्मीक दिश्ट नातिल्ल्या वरवीं सगळां आमी मोगाचें न्हू व्हडल्या समस्यांक शिरकाता आनी त्या देखून किर्तन 82 पंचवे वाक्य म्हणटा पूण तांकां गिन्यानी ना मोती ना काळोखांत ते भोंवतात पृथ्वेच्यो बुन्यादी हल्ल्यात हांव आनी तूं काळोखांत भोंवन आसा आत्मो जर तर म्हाका तुका लीड करना जाल्यार हांवें तुवें दवरचें उजव्याक मॅट दवरचें गे दाव्याक मॅट दवरचें गे मुखार दवरचें गे फाटीं दवरचें गे म्हणलें तें जर तर आत्मो म्हाका तुका सांगना जाल्यार आत्म्याच्या दिश्टीन हांव तूं पळयना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी हांव आनी तुवें काळोखांत भोंवच्या एका व्यक्ती बरी निकोदेमासा बरी हांव आनी तूं जावन आसा उडास दवरया आनी एकल्याक हांवें तुवें बोट दुखोवंक जायना हांव आनी तूं तेस निकोदेमासा बरी ज्ञान आसूं न्हू धर्मशास्त्र पाळो न्हू जायते अधिकार पदवी अनुभव करचे व्यक्ती जावन ह्या समाजांत हांव आनी तूं जिवन आसा त्या खातीर काळोखांत भोंवची हांव आनी तूं व्यक्ती जावन आसा आनी सगळे आमचे जिविताच्यो बुन्यादी हालोवन आसात सगळ्यो जिविताच्यो बुन्यादी म्हज्या आनी तुज्यो सगळ्यांच्या कुटुंबांत हालोवन आसात कित्याक हांव आनी तूं आत्म्याची सकत अनुभव करनासतना आत्म्याची दिश्ट नासतना हांव आनी तूं सलवून आसा मोगाचें न्हू आनी त्या देखून एका रितीच्या दुस्थितेक हांव आनी तूं पडल्या मुस्तुबटी म्हाका आनी तुका भोगता आमचे थंय खंयसर काळोख आसा आमी पुरा सारकें हें करता न्ही आमकां पुरा मास्टरांनी कशें सांगून दिलां इस्कालांत तस्स प्रमाणे आमी करता ह्या पाद्र्यापणी आमकां सांगलां तस्स प्रमाणे करता ह्या म्हज्या आवय बापायनी सांगलां तस्स प्रमाणे करता ह्या म्हज्या वडिलांनी सांगलां आमी तस्स प्रमाणे करता ह्या आनी कोणेंगी सांगलां तस्स प्रमाणे करता ह्या म्हाका मोती कितें भोगता हांव इतलो PhD शिकलां त्या प्रमाणे करता म्हाका तुका भोगूंक पुरो पूण पवित्र पुस्तकांत सांगचें विचारस दुसरें आसा सामतेवांत स्वामी जेजू क्रिस्त 6व्या अध्यायान 23 वाक्यान म्हणटा पूण तुजे दोळे पाड जाते जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत काळोख पडटलो तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये मुस्तुबटी हांव आनी तूं चिंता मोगाचें न्हू हांवें तुवें दवरचें मॅट उजवाडाचें मॅट म्हणून पवित्र पुस्तका प्रमाणे हांवें तुवें दवरचें मॅट खंडी जावन काळोखाचें मॅट उजवाडाचें मॅट म्हूण हांव आनी तूं चिंताव पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे हांवें तुवें दवरचें मॅट काळोखाचें मॅट मुस्तुबटी म्हाका आनी तुका उदाहरणाक हांवें सांगचें जायतीं उदाहरणां दियत 1-2 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें न्हू मुस्तुबटी आमकां दुखयता लोक आमकां म्हाका आनी तुका दुखयता आनी आमकां भुगसूंक तें जायना आमी तांकां शिरापता या तांकां एक 4 फाटीं गुद्दू घालूंक आमी पळयता मनशा सैमान हांवें करचें सोमा म्हूण म्हाका आनी तुका भोगता आमचे शेजारी म्हणटात
आमची कुटुंबाचे म्हणटात तुका कितें जीब येवना रे, तुका कितें हात ना रे, 2 दिवंक जावना गे, कितें तुका जीब काय बंद पडले, इतलें खाताय जेवताय खाल जाल्लें तुका म्हणून सक्कडे म्हणटात खंय गेल्यार ते म्हणटात. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तांकां तूं बक्षी आनी तांचे बसत माग. जर तर हे हांवें तुवें खंयसर म्हणून सांगलें जाल्यार हाका तकली कंप्लीट फाड जाल्या म्हणटात, अर्दोनी संपूर्ण गेला म्हणटात, हाका कांय सोमाना म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार हो संवसाराचे दिश्ट कशें आसा म्हळ्यार प्रतिकार तो मनीस व्हडलो. संवसाराची चारित्रा पळया मोगाच्या न्हू. कोण व्हडलो राय, कोण व्हडलो लिडर, कोण अनेक राजाक वचून आसल्या पुरा जिवेशी मारून येता ताजे चरित्रांत व्हडलो तो राय, व्हडलो राय. कोण अनेकल्याक पोंदा घालून वयर रावता चारित्र्याच्या ह्या मनशाच्या सैमान व्हडलो व्यक्ती. पूण आत्म्याच्या शेतांत तो झिरो. आमकां पुरा ते उजवाड म्हणून दिसता, सारकें आसलें म्हूण करता. आनी जेजू म्हणटा तुमचें चिंता बस जर तर कितें तुमी उजवाड म्हणून चिंतात थंयच काळोख जाल्यार तुमी चिंतचो तो काळोख कितलो भिरांकूळ जायना. हे वय मोगाचें न्हू. आज हांवें आनी तुवें एक काळजांत हांवें तुवें म्हाका तुका विचारूंक जाय. म्हणण्याच्या पुस्तकान 2 अध्यायान 14 वाक्य म्हणटा, वायट करण्यांनी ती संतोषतात आनी खोटेपणान उल्हासतात. तांच्यो वाटो वांकड्यो आनी आड मारोक ती धरतात. हांव आनी तूं मस्तपुटी वायट करण्यो करून आमी संतोषता मोगाचें न्हू. कांय तांचो दुबाव वचना. सभार सांगती आमच्या दृश्टेन ते वायट न्ही, पवित्र पुस्तकावर ज्या दृश्टेन मात्र ते वायट. आमच्या दृश्टेंत 100% आमी करचें सोमा. हांव सांगता तुमकां 100% त्या कसो निकोदेमस चिंतून आसलो ताणें पुरा करचें सोमा. आनी तातूंत चिंतून आसलो इतलें पुरो हांव सोमा करता, इतले उपास करता, इतलें मागणें करता, म्हाका कांय अजापां करूंक जायनात, ओ जेजू करता खाल्यां तूं विशेष गायी आनी कहले विशेष गायी म्हूण चिंतलो. तशेंच हांव आनी तुवें चिंतून आसा मोगाचें न्हू. देवाच्या दृश्टेंत हांवें करचें मस्त संगत्यो सोमा आसनात, मनशांच्या दृश्टेंत सोमा आसात. आनी आमी कितें सूख करता ते सोमा म्हणून आमी वाद करता. आनी त्या देखून इसाया प्रवादी म्हणटा 5व्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा, हाय तुमचें खटा, तुमी वायट तें बरें आनी बरें तें वायट म्हणटात. काळोख उजवाड म्हूण आनी उजवाड काळोख म्हूण मानतात. गोड तें कुडू करून आनी कुडू तें गोड करून दाखयतात. आमी तशेंच करचें. आमचे समुदाय म्हळ्यार समाजांत सगळो कितें लोक आसा, ह्या संवसारान लोक आसा, हांवें आनी तुवें खाले रॉंग आसा ते आमच्या दृश्टीन सोमा, ते देखून आमी सोमा म्हणटा. आमी तुका 2 उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. म्हाका ल्हानशीं 2 उदाहरणां. आतांच्या परिस्थितींत सगळ्या संवसारार पळया खाले म्हणटात सगळ्या संवसारार म्हणटात ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ, सगळे धर्म एकच, पुरा देवी एकच म्हणटात. कित्याक पक्कान तुजो देव दुसरो म्हजो देव दुसरो म्हळ्यार 4 पडटात. हें आमकां कशें जाता. देखून आमी काले म्हणटा गेल्ल्या कडेन सगळे देव एकच, सगळे धर्म एकच म्हणटा आमी. पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार इजिप्तकारांक तांचे देव आसले गी, खंडीत आसले. इजिप्तकारांक तांचेच देव आसले. आनीक केवळ सर्वेस्पर देव म्हणटा निर्गमन पुस्तकान 12व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा, थेरती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतालो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर जाल्यार इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो जाल्यार ते देव आनी सर्वेस्पर देव एक न्ही, खंडीत जावन एक जावंक साध्य ना. त्याच प्रमाणे मोलेक म्हणलो अनेक थंयसर देवाक उल्लेख केला. लेवी शास्त्रांत 18व्या अध्यायान 21वें वाक्यांत, तुज्या भुरग्यां पैकी कोणायकी मोलेकाक बली भेटोवंक दिनाका आनी अशें तुज्या देवाचें नांव बश्ट करिनाका. हांव तो सर्वेस्पर. मस्त देवांक उल्लेख आसा. मोलेक आसा, पवित्र पुस्तक वाचून पळया, आशेर आसा, बाल आसा, ड्रॅगन आसा, आमोन आसा, बेल आसा, केमोश आसा. आतां वडील पाद्राबान सांगलें आराधना वेळार ते बाल देवाचे प्रवादी मुस्तण आसले. पुरा देव एकच गे मोगाचे न्हू. पूण आतांच्या ह्या संवसारान, प्रस्तुत संवसारान खंयसर गेल्यार म्हणटात सर्व देव एक म्हणल्या बरी आमचें उलोवन आसा.
प्रचलित जावन आसा सगळ्या संवसारात. हांगातय म्हणणे सगळ्या संवसारात. सवाल देवाच्या दृश्टेंत आत्म्याच्या दृश्टेंत हें सारकें घे म्हणलें. सवाल आमच्या मुखार. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी मुस्तबोटी कशें चिंता म्हळ्यार कांय एक फारीकपण घेतल्यार मात्र तो व्यक्ती ह्या समाजीन ह्या कुटुंबांत एक व्हडलो मनीस जाता. कोणाकय एक मारलें ताकाय 2 पाटी सोडलें, एक गुजी केली ताकाय 4 गुजी केली, तो मनीस आमच्या प्रकार सारकें आनी समाजाच्या रिती रिवाजी प्रमाणे ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ म्हणटात ಕರೆಕ್ಟ್ म्हणटात. आनी आमी तशें करना जाल्यार आमी म्हणटात ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा सामतेवाच्या 5व्या अध्यायांत स्वामी जेजू म्हणटा दोळ्यांक दोळो आनी दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावं नाका. कोणीय तुज्या उजव्याक पोल्याक तापण मारीत जाल्यार घुंवन ताचो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणीय तुज्या दगल्या खातीर तुजो दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणीय अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल चलोवन करीत जाल्यार ताजे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक फाटीं परती नाका. जर तर कोणी आमकां उसणें जाल्यार निरंतर आमी दिल्याक आलें म्हणटा. आमची घरा गोवाक बायल खंडीत गोजी काडटा आलें पुरा वाटेर घालून आयलोय म्हणून. ह्या बायलेक गो मारता तुजेर इतलें घालताय पुरा कोणा दान दिवन आयलें म्हणून. ह्या भुरग्यांक आमी उलयता नॅचरल स्वाभावीक. आमी कितें म्हणटा हें सोमा म्हणटा आमी सोमा म्हणटा. पूण आत्म्याच्या चिंतपान पळयत आसतना देवाच्या चिंतपान पळयत आसतना कुटुंबाक दिनाका म्हूण हांव सांगना. कुटुंबाक इतलें दिवन उरलें आसा उरल्यांक दिल्यान कित्याक आमी बेजार पावसय. म्हजें तें आसून उरलें हांवें आनी एकल्याक दितना कित्याक मोसोर करीसय. हांवें उदाहरण दिवचें. हें म्हळ्यार समाज आव्हान तूं कितें पळोवन आसा तें अशें जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून 6 लोकाच्या 9व्या अध्यायान 23 आनी 24 वाक्यान पळयलें जाल्यार थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा तुमचो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करा म्हणटा. म्हजो पाटलाव करा म्हणटा. सवाल मस्त जाणांक आमकां समास येत आसतना आमचे समाजाची दृश्टी कशी म्हळ्यार कितेंय जावं दी खालेंय जावं दी आमची समस्या परिहार करचे. खंयच्या रुपार जाल्यार व्हडना आमचे समस्या परिहार करचे. ही संवसाराची दिश्ट आमकां तें पुरा सोमाव म्हूण दिसता. जावंक पुरो आमकां भूक लागता थाळ इल्लें काडल्यार व्हडना काल जावंका तें इल्लेशें सडल इल्लें काडल्यार आमी काल जावंका सोरल्यार इल्लें व्हडना म्हणलें म्हजें आनी तुजें चिंता. या आमी खंय सर्गी आमकां खली एक संगत गरज आसा इल्लें ट्विस्ट केल्यार काल जाता ते व्हडले विशय न्ही म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजो समासो तुजो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव कर म्हजो पाटलाव कर. मोगाचें न्हू हें जावन आसा सगळ्या आमच्या वांजेलाचें मुळावें सत मुळावें सत आत्मीक सत. त्या देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा माथेवाच्या 5व्या अध्यायान 11 आनी 12 वाक्यान भारी एक सुबित्त सुंदर शब्दांनी अशें म्हणटा म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक धगधणी भोगूंक आनी सर तरांनी घडपाक तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गरासान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आद आसल्या प्रवादींक ताणें तशें सदक दिल्यान. ओय मोगाचें न्हू आज हांव तूं क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर म्हाका तुका मस्तू कडेन कामां मेळना जावंक पुरो. म्हाका तुका वेव्हार करूंक जायना जावंक पुरो. म्हाका तुका स्थानमान गौरव मेळना जावंक पुरो. म्हाका तुका विविध रितीन दंडोवन आसूंक पुरो. आनी तें जावन आसा आमी म्हणटा जिवंत बली हांवें तुवें दिवची सर्वेस्परा देवाक. सर्वेस्पर देव म्हणटा जर तर हें तुमी करता जाल्यार म्हज्या खातीर म्हज्या नांवा खातीर म्हजो पाटलाव केल्ल्या खातीर असले पुरा तुमी कस सोसून जाल्यारय तुमी म्हजो पाटलाव करता जाल्यार सर्गींचें रास तुमचें. असल्या संदर्भार जिवंत बली आमी जिवंत बली जावन आमी देवाक समर्पिल्ली बली जाल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव ताचो उजो आमचेर पवित्र आत्म्याच्या स्वरुपार धाडटा आनी आमकां आशिर्वादीत करता. त्या देखून आमी उगडापण पुस्तकांत आमी पळयता मोगाचें न्हू उडास दवरचें गरजेन आमी उडास दवरचें. उगडापण पुस्तकांत 7व्या अध्याय 9वें आनी 10वें वाक्य आनी 13वें आनी 14वें वाक्य अशें म्हणटा हें जातच कोणाचें मेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोकाचो मोह हांवें देखलो. ताणो सर देशां बसो आनी जाती खातीरचो लोक आशिल्लो. तो लोक दोवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काज राताळे घेवन सिंहासन आनी शिळे समोर उबो आशिल्लो. 13वें आनी 14वें वाक्य म्हणटा
तेद्वा मलगड्यामधल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें धोवे दगले घालून आसा ते कोण ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणा दुनिया तूं जाल्यार जाणाय थवळ ताणें म्हाका सांगलें तो ओड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार इस्सते ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी थंय धवे केल्यात शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी थंय धवे केल्यात शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी थंय धवे केल्यात म्हज्यान तुजे कश्ट संकश जेजूचो पटलाव केल्ल्या वरवीं जेजूक हांवें तुवें सांगात दिल्ल्या वरवीं अपमान नालिसाय निंदा सलवण अपमान कितें म्हज्यान तुज्या जिवितान जाता जिवंत बली जावन सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तो मानवाली जाता त्या वेळार ती जिवंत बली खंयसर आसा सर्वेस्पर देवाचो उजो त्या पवित्र आत्मेचो उजो म्हजेर आनी तुजेर देवन ती बली स्वीकार करता आशिर्वादीत करता आनी मुस्तो हांवें तुवें पळयल्ल्या प्रमाणे पळयत पुस्तकां साबार उदाहरणां नव्या सल्ल्यान पळयलें जाल्यार खंयसर असले व्यक्ती बलिदानाची जिवन जियेतात सगळें करतात थंयसर पळयतात म्हणजे सकत धराळ मापान तांचेर वळटा खंयसर ते वयता तांचे पिडा गूण जाता खंयसर पाड सकत धांवडायतात विशेष रितीन आशिर्वाद जाल्ले व्यक्ती आमचे मलगाडे आमचे सांतणी आमी जायतल्या जाणांक आमी पळयलां मोगाच्या न्हू जर तर एका आर्मींत कोणाक ते आर्मीन ड्रेस दितात आर्मीन ड्रेस दिवचे आर्मींत ह्या सैनाक भरती जाल्ल्या व्यक्तीक मात्र ते दितात कित्याक दितात तो आपलो जीव ह्या राष्ट्रा खातीर समर्पूंक तो तयार आसा देखून ताका आर्मीचे ड्रेस दितात ह्या सैनाचे ड्रेस दितात तेच प्रमाणे केदाळा म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक म्हज्या देवाक साक्ष जावन हांव म्हजो जीव जाल्यार दिवंक तयार आसा जिवाची बली हांव दिवंक तयार आसा थवळ सर्वेस्पर देव आत्म्याच्या सक्तेचे उस्तोर म्हजेर आनी तुजेर घालता पवित्र म्हज्या उज्यान म्हाका तुका अभिषेक करता आनी जायते बरेपण हांव तूं करूंक शकता आनी थवळ मात्र देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो एक म्हणलें सत हांव तूं सक्कडे जाणा जातलें हांव मुखल्या दिसांनी आमची जिणी आशिर्वादी जातली मोगाच्या न्हू त्या दुकान आमी मागया सर्वेस्परा देवा लागीं सर्वेस्परा देवा आमचे आत्मीक दिश्ट उगड बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव एक देव म्हणून समजून घेवंक आमकां करपा दी त्या त्रिएक देवाचो अनुभव जावंक आमकां करपा दी आनी आमी जिवंत बली जावन सर्वेस्परा देवाक मानवांचे बली जावन आशिर्वादी जावन देवाच्या उज्याचो आत्म्याचो अनुभव आमकां जावंक करपा दिवन मागया आमेन. सर्गींच्या बापा तुज्या दयेन आनी काकुळटीन आमकां तुका मानवा सारकी जिणी जियोंक आदार लाभय समर्पण करता आमकां सामी तुका मानवाल्ली जिवंत बली जावन आमी तुजी सेवा करूंक करपा लाभय आनी त्या मारिफात तुजो दैवीक आदार आमकां निरंतर फावो कर दैवीक सत्तेन भरलेलें जीवन आमकां लाभय समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांक आमच्या कुटुंबांच्या हर एका सांद्यांक तुज्या हातांत आमी एक कुटुंब जावन तुका सदांच तुज्या हजरपणान जिवचें भाग आमकां लाभय म्हण मागता आमेन. मोगळा सोम्या जेजू तुज्या हातान समर्पण करता हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्याची पिडा शिडा हर एकल्याचे मानसीक वत्तड तूं निवारण कर सोम्या वैजांचो वैज तूं सोम्या आपड तुज्या पवित्र हातांनी आनी गूण कर हर एकल्याक बऱ्या भलायकेचें देणें दिवन समर्पण करता सोम्या आमचो देश ह्या देशांत आसची अशांती निवारण कर म्हण मागता सोम्या समर्पण करता सोम्या खंयसर तुज्या पाटलावदारांक कश्ट दग्ध सोसूंक मेळटात त्या सर्व तुज्या पाटलावदारांक तुजी सुवार्ता परगट करतेल्यांक तुज्या मिसां वावरांत वावराडी जावन वावुरतेल्यांक सोम्या तुजो दैवीक आदार तुज्या आत्म्याचें बळ तुजें मार्गदर्शन आनी पवित्र आत्म्याची सकत लाभून रक्षण लाभय म्हण मागता सोम्या जेजू समर्पण करता आमची हर एकल्याचें जिवीत तुज्या येवजणे प्रमाणे ते रुपीत करन बापाक मानवा सारकें जीवन जियोंक आदार लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हाला माशाला ला ली ली ला 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 माशारा रा रा हिला बाबा हिला रा 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 रे रा
हाला तुना शला कला Hallelujah, माशला hallelujah, हीला बाबा hallelujah, शरारारारा hallelujah. हरि एक पीड़े तक Hallelujah, समर्पण करता हूँ सुमिया hallelujah, हालेलुया hallelujah, बरा 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 hallelujah. बरा 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 बशरारारारा हालेलुया 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 Hallelujah, बरा बरा बशा बरा 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 hallelujah, बरा बरा hallelujah, हाला hallelujah, माशरारारारा hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, ba shabara Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hila mama sharara Hallelujah, hallelujah. hila baba ba sharara. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಏಕಗಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವೇ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕ್ಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿರೋ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. Hallelujah, 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 Jesus, break every chain. La ba shakara bara 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 baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. जय जय तुका Jesus समर्पिता हूँ, तुका अर्पिता हूँ, तुका अर्पिता हूँ, तुका सम्या. हालेलुया रगाम बापा. हालेलुया यीशु नाम तुका हरदान तुका महिमा तुका स्तुति तुका. यीशु स्तोत्र वंदने, यीशु आराधने, यीशु महिमा, यीशु स्तोत्र. हालेलुया 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 हालेलुया. जसे शद्रक मेषक अबेदनेगो तुवें उज्याचे रक्षण दिवन उज्यांत असल्यारी रक्षण दिल्ल्या बरी तुझ्या परजेक रक्षण दी म्हण मागता सुम्या. लबशकला बले येवतला लाम शरीरारारा आरारारा कुडी दस्खत काही असलेल्या व्यक्तीक तू बळ दिवन आशीर्वादताय म्हणताय देखून अर्गांदिता बापा शारा. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया लामा शारारारारारा. अबाराबा जीवितान निराशा बघून कुटुंबात पयस सरल्या व्यक्तीक पाठी कुटुंबाक पाठी हाडणं
तुझी महिमा प्रकट करता इथे कुणावर का दिता बापा शोध दे रे रे रा रा Hallelujah, हा बरं hallelujah, शिरी रे रा 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 मा 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 hallelujah. शना नो नो Praise ले शिरे रा 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 शिरी रा रा हा ला 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 री शिकरे बराबा रे पातो ना शुरे रा रे रे रा रा हिला मा शरा रा रा हिला बाबा हिला रा होली आत्माने ब्लेस शरा बा ब्लेस शरा ब्लेस शरा ब्लेस शरा ब्लेस शरा ब्लेस शरा ब्लेस शरा जीविताच्या हर एका घडये मुजेर दिश दवर असलेल्या व्यक्तीक हा उंचा एक पावयता आणि मुझ्या महिमे खातीर उपयोग करता म्हणले वाग्दान दिता इथे कुणावर का दिता बाबा ले शरे रे रा Hallelujah, हालेलुया hallelujah, शरा hallelujah. दे रा 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 बाबा Hallelujah, मला सला ला 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 Praise Jesus, मानसिक thank you, तरान Jesus. इरिटेशन टेन्शनान भरलेल्या व्यक्तीक विशेष तराचे समाधान सुमी दिवन आशीर्वाद दिता आणि ताका ताच्या सुमयाच्या हजरपणान जीवनचे भाग देऊन ब्लेस करता म्हणता आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भावन आणि बहिणीनो सुम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता या त्रियेक देवा मुखार आमी आसा परत एक घडी जी कितें ते सवा मागणी आमच्या काल जमानात आसा सगळीं या सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया ओ पवित्र वेळ ताणें आमकां आशिर्वादीत करचो मोगाचें न्हू तें आमी समर्पण करया पयल्यान पयलें आमचें कुटुंब आमच्या कुटुंबांतल्या सकड सान्यांचे मती कुडा सगळ्या गांवांत परगांवांत आसात शिकतात काम करतात ल्हान भुरगीं व्हडा तरणाटे मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भाव भयणी आसात हर एक लागीं सुमयेच्या पांयतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू समर्पण करया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कोणें आमचे लागीं मागोंक सांगलां मागता म्हणून आमी बसयलां प्रत्येक जण हांगासर मागण्या घेताना सभा जाणांनी आमकां सांगलां सभा जाणांक ह्या मागण्या मारीपात मस्त बरेपण मेळ्ळां ह्या आराधना मारीपात ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळा मारीपात अज्जपनांच्या जिवितान घडल्यान तांणी देव बरें करून थँक्यू म्हळां सोमयाक अर्गां दितात ती तर आज आमी आमच्या लागीं कोणें मागोंक सांगलां तांकां हर एक लागीं सुमयाच्या पांयतळ आमी हाडया तांचो उडास करया तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया सगळ्या संवसारा खातीर मागया मोगाचें न्हू सगळ्या संवसारांत त्रियेक देवाचें राज स्थापन जावन दी हर एकलो ह्या देवाचें आजरपण वळखूंक सकून दी आनी त्या मारीपात आशिर्वादी जावं दी म्हूण आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमी मागया आडलते चलयतल्यां खातीर आमी मागया सुमी तांकांय आशिर्वादीत करून दी बोळबोळायकी आनी खंयचे समा खंयचे सूख तसली जानवाय दिवन सारकें आडलते करून कृपा तांकां दिवं दी म्हूण आमी मागया आख्या पवित्र सभे खातीर आमच्या पाप सेवा खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर आमी विशेश तरान मागया आमच्या सगळी याजकां धार्मीक भाव भयणी खातीर लायक भावार्थ्यां खातीर आमी मागया आनी जें कितें आमकां पिडाशिडा कश्ट बेजाराय दूख समस्ये सोलवणी जें कितें आमचें तें उणेपण आसा सगळें सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आनी सोमया आमकां आशिर्वादीत कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी ताचें आशिर्वाद जोडूंक तायज जावन गावया गीत हे देवडा साक्रामेंतांक Ora sakramenta sustang naman koruya Purvila tiaru pabotla Navioriti adarya Salvon vecha uskatvisya Bavartaci Botivya Sasay Bapa Tasay Sputa Ulasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Ekastaryan Hasita Tukado Gaincha Spirita Samasami Navartav Amen. प्रार्थुया हे देवा विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टा सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो बळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर
जो जियेत आणि राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. समय